ल्यूक ढोंगेपणा विशीं शिडकावणी. चॅप्टर 12. त्या म्हणसर जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिट्टितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवांच्या खोमीरा विशीं म्हणजे तांच्या ढोंगेपणा विशीं चोत्राय दवरात. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तर कालोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयल्ल्यांत तें पाटसांचेर परगट जातोलें. पिडापीड दितोल्यांक भियो नाकात. बाप तुमकां राखता. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांच्यान करूंक जायना. तसल्यांक तुमी भियो नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत एमकोंडांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. हय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियेयात. 2 आसार्योनांक 5 शेरकां विकतात न्हय? तरी आसतना तांतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक उंच मोलाचीं. क्रिस्ताक मानून घेवप वा ना घेवप. तुमकां सांगतां, मनशां उजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां उजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशां उजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुतां उजीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत, देव तें तांकां बक्षितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा कोत्तीत जाल्यार देव ती तांकां बक्षिचो ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार वत्तीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें हुस्को धरूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. गिरेस्त पिश्याची वोपार. लोकाच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दवरात आनी धन गिरेस्तकायाची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोल गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलों, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेतां भाटांचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तेमाल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, सोबार वस्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरल्याय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक नात, तांची गोत ही.
बापाचेर पातयेवन रावप. उपरांत ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, देखूनच हांव तुमकां सांगतां, जिवा खातीर कितें जेवचें खावचें वो कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. कित्याक म्हणल्यार जीव जेवणा परस अदीक मोलाचो आनी कूड न्हेसना परस अदीक मोलाची. कावळ्यांचेर बारकायेन नदर मारात, ते वोंपिनात वो लुविनात आनी तांचे लागीं कोडे आनी ओरव दवरचे जागे नात, तरी देव तांकां पोसता. सुकण्यां परस कितली अदीक मोलाची न्हय तर तुमी. आनी उस्के काडून तुमचे आवक एक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाक तांक आसा. इतली ल्हान वस्त तुमचे कडेन घडना तर कित्याक म्हूण हेरां वस्तू विशीं तुमी उस्के काडटात. कोणेलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, सुतूय काडिनात, तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन पर्यान सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आयज शेतांत आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें तोंड ह्या जिन्सा देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. ओळख्या भावार्थाच्या मनशानो, म्हणटोच कितें खावचें वो कितें पिवचें हाचो विचार करूंक बसूं नाकात आनी मनांत हुस्को धरून जीव नाकात. असल्या सगल्याचेर इकलो दवरता संवसारांतलो भावार्थी लोक. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो बाप तर जाणोच. तुमी जाल्यार देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे मांडलोल्या जिविताचेर तुमचो इकलो दवरात आनी सगळें हेरूय तो तुमकां दितलो. सुपुर्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. धर्मदाना वरवीं सर्गार थेवो. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पुण्य जावन पिंजोनांत तसल्यो पोतयो, सोरना तसल्यो थेवो सर्गार तुमकां बाळून दवरात. थंय चोर पावना आनी सान्नसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जागृत चाकोर. तुमच्या पेंगटात बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो पोंट्यो घेवन रावात. आपलो धोनी लग्ना उत्सवा थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात. तसल्या मनशां परी तुमी जायात. धोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी मोदयांनीर वो फांट्या पारा आदीं पर्यान तो पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळटीत तर ते चाकोर भागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्याय वखदार चोर येतलो तो घराचो धोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावेन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी आनी अविस्वाशी चाकोर. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरां सोमेस्तांकूय तूं ही वोपार सांगताय. सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक धोनयान आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय कोत्ता.
अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोरणींक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकलो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका मन्नाची शिक्षा लायतलो आनी बाबाट नासलोल्या मनशांच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो. आपल्या धोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाळूंक तर तयारी पर्यान करूंक नात असल्या चाकराक खूब सोत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकलो आसलोल्याक ताच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सट्टे पडटले. ज्या कोणाक देवान चोड दिलां तांचे कडचें तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पाटयेलां तांचे कडलें तो चोड घेवंक रावतलो. जेजूची व्हड व्हड आशा. प्रितुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां तरी तो पेटोवन बोगबोगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खुशी जावचो नासलो. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. जेजूक लागून कुटुंबांत पर्यान फुटी. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बगोर भेट घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मोदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर हाड आनी दोगां तेगांचेर हाड. बापूय पुताचेर हाड आनी पूत बापायचेर हाड. आवय धुवेचेर हाड आनी धूव आवयचेर हाड. सासू सुनेचेर हाड आनी सून सासूचेर हाड. काल पारकूंक. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, अस्तोमते थावन एक कूप चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिने थावन वारें मात्तूच तुमी म्हणटात बरीच गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे ढोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर. न्याय सोबेचे वाटेर कोबलात. न्हीद सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात. देखीक तुज्या वाड्या बराबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना तुमचो तोंटो सोंपोवंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर. नाजाल्यार तीं तुका नितीदाराशी ओडून वतीत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका भोंडखणींत घालीत. हांव तुका सांगतां, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. देवाचें उतर